नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरवावणकर. 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायका उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे मंत्री गोविंद गावडेचेर कारवायेचे थेट संकेत. मंत्री गोविंद गावडेचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या कार्यक्षमतेचेर बोट. मुखेलमंत्री कितली खाती सांबाळटलो काय म्हणून प्रश्न. मंत्री गावडेची अचानक सरकार मुख्यमंत्र्या आड विधानां कित्याक हो स्पेशल रिपोर्ट. म्हाका चिखलात फातर मारपाचो ना. मंत्री गावडेच्या विधानाचेर तवडकरांचे प्रत्युत्तर. अधिकाऱ्यांचेर फार नाका मंत्री जबाबदार आपाची टिका. मंत्री गावडेचेर रोखडीच जातली कारवाय. प्रदेशाध्यक्ष दामू उलयलो. 48 वरां न्हय जाल्यार 6 दीस जाले तरी एना होंडा शॉक लागून मरण पाविल्ल्या लायटमॅनाच्या मरणाचो अहवाल. मंत्री सुदीन म्हणटा मंगळारा मेळटलो अहवाल. एकवीस जूनाक देशभरात 10वो योग दीस. गोंयांतूय पाळटले हो दीस. सरकारी तशेंच खासगी आस्थापनांनी कामाक आशिल्ल्यांक हो दीस पाळप सक्तीचो. मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशद घेवन दिली माहिती. सगळ्या शेतकऱ्यांक बेगीनूच मेळटली लुकसाण भरपाय म्हणून शेतकी मंत्री रवी नायकाचें आश्वासन. अवकाळी पावसाक लागून कुळ्या वाठारांतल्या शेतांचें जाल्लें लुकसाण. निती आयोगाच्या बसकेंत मांडले गोंयचे विशय. विकसीत गोंय 2037 संकल्पने विशीं जाले उलोवप. गोंयच्या खाजन शेता विशीं मांडलो प्रस्ताव. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. म्हापशेच्या सरकारी कार्यालयांक लागल्या गळटी. बीडीओ इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यार छप्परांतल्यान गळटा उदक. कार्यालयांत आशिल्ल्या सामानाचेर धापला प्लास्टीक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. जबाबदार मंत्र्यान बेजबाबदार विधानां करची न्हय. मंत्री गोविंद गावडेचेर योग्य ती कारवाय जातली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कारवायेचे थेट संकेत दिल्यात. जबाबदार मंत्र्यान जबाबदारीन वक्तव्य करपाक जाय. ताची दखल घेतला ताचेर योग्य ती कारवाय जातली. बेजबाबदारी वक्तव्य करचे न्ही. म्हाका जाल्यार दिसता योग्य ती कारवाई जाता तितके बेगीन जातली. हांवें तुका तेन्ना एकाच उतरान सांगलें तेन्ना तुका कळपाक जाय. मंत्री जो आसता ताका इंडिपेंडंट आयडेंटिटी आसना. एक तर राज्यपालाची मर्जी नाल्यार मुख्यमंत्र्याची मर्जी. तुम्ही जेन्ना पब्लिकली सांगता की आपण तेचेर कारवाई करतलो, ही कारवाई फक्त मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाचीच असू शकता. आणि कितें ऑप्शन आसा? हांवें एकदां सांगलें की तूं कारवाई जायसर राव. मंत्री गोविंद गावडेचे आतां मुख्यमंत्र्याच्या कार्यक्षमतेचेर प्रश्नचिन्ह. मुखेलमंत्री दोतोर सावंत कितली खाती सांबाळटलो काय म्हणून प्रश्न. आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचें म्हणून गोविंदाचें हें विधान. श्रमशक्ती भवनाच्या सकयल लाचखोरी चलिल्ल्याचो गोविंदाचो गंभीर आरोप. मात मंत्री गोविंद गावडे इतलो कित्याक चाळवला पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. 25 मेक प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत परतून एक फावट मंत्री गोविंद गावडेची आक्रमक शैलीतली डायलॉग बाजी पळोवपाक मेळ्ळी. हे फावट तर मंत्री गोविंद गावडे नांव घेनासतना आदिवासी कल्याण खात्याचो कारभार सांबाळपी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर उतरांचे फार मारले. आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचें अशें गोविंद म्हणटा. कायदे म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की कायद्यांचेर बोट जोडून काणयो जर सांगपाच्यो जर आसा जाल्यार तें डिपार्टमेंट बंद जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा. आनी म्हाका दिसता हो ट्रायबल प्रेरणा दिन मनोवपा खातीर आमकां सरकाराची गरज ना, डिपार्टमेंटाची गरज ना. हांवें गोंयच्या आदिवासी समाजात जर 26-25 हजार जर लोक जमोवपाची कापस्ताद जर आसा जाल्यार ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो 2000 लोक जमोवपाक शकना. ही खरें म्हळ्यार एक शोकांतिका जावन आसा. म्हजी खास करून ह्या खात्याक गोंयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो. गोंयचे मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलें म्हणटकीर ते मुखार वचप जावप आसता. आज त्या खात्याची मुखेल्याची एक जबाबदारी असता. सर ज्यो काही गोष्टी तुम्ही म्हाका सूचना केल्ली आसात ते आज जायना, तू अमक्याक आपोवन हाड, तू तमक्याक आपोवन हाड, ही त्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांबाळता ही ताका सांगपाची गरज असता. कितले फावटी सांगला आमी ज्या वेळाचेर सांगता त्या वेळाचेर तेन्ना तो मिटींग आपयता आनी आमकां काणयो सांगता. हांव मागणी करतलो आणि 2026 मे ट्रायबल प्रेरणा दिन
हे सगळें जर जालें जाल्यार तुमी मनयचो असो म्हजी ह्या माचये वयल्यान तुमकां सगळें विनंती आहा. हांव शिटकावणी दिना, विनंती आतां काम सुरू जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलां मारतली नाल्यार लॉक करून तुमी चलात. ट्रायबल डिपार्टमेंटान म्हजे संपूर्ण गोंयच्या ट्रायबल लोकांची जबाबदारी घेवपा खातीर उठा समर्थ आसात. गोविंद गावडे समर्थ आसात. इतल्याचेरूच गोविंद थांबूंक ना. पणजेच्या श्रमशक्ती भवना सकल लाच घेऊन कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करप चल्ला असो गंभीर आरोप गोविंदान केलो. ज्या ह्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक आम्ही सगळ्यांच्या टॅक्स पेयर्साचो पैसो दिता, जर ह्या बारीकशा कार्यक्रमाचे नियोजन जर व्यवस्थित जर जावपाक जर शकना जाल्यार म्हाका दिसता प्रशासन खंय तरी आज ढळमळलेलें आसा. आणि म्हणून एक गोष्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदता की जे खातीर आमी नेमलेले आसा तेजे खातीर काम करात. आमी कितें करतात, कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आणि श्रमशक्ती भवनाच्या सकल तेंचे कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक हें आमचें सद्या काम जाल्लें आहा. बरेचशे जाणांक खबर ना, आमकां ऑफिसान येनासतना आमकां कांय कळना म्हणून. ह्या सगळ्यांनी पयलू आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. मंत्री गावडेन सभापती तवडकरान काडिल्ले बिरसा मुंडा यात्रेचेर टिका केली. मोटारसायकल रॅली सगळ्याक भोंवडायली म्हूण कितें मेळपाचें आसा काय म्हूण गोविंदाचो प्रस्न. मात हेच यात्रेच्या येवकाराक माशेलांत खुद्द गोविंद हाजीर आशिल्लो. गोविंदाक तेन्ना आफोवंकूय नाशिल्लो म्हूण आतां सुत्रां सांगतात. आमचे सरकार कोट्यांनी रुपये मोडटा बिरसा मुंडाच्या रॅली खातीर. आमकां ऑब्जेक्शन काय ना, पण त्या रॅलीच्यान कितें मेळयलें हेजें उत्तर ह्या ट्रायबल लोकांची मागणी आहा. हेणी कितें दिलें, अरे कितें दिवपाक जर आसा, रॅली मोटरसायकल काडल्यो, 8 दीस जर कितें भोवलें, ट्रायबल डिपार्टमेंटान कितें दिलें हें सुद्दां आज तेजे लेखा जोखा घेवपाची गरज आसा. मात गोविंद गावडे इतलो कित्याक भिथरला काय हो प्रस्न सगळ्यांक पडला. जर सरकार आदिवासींच्या बाबतीत इतले हलगर्जी आसा जाल्यार तेच सरकारात गोविंद मंत्रीपदाच्या खुर्चेक कित्याक चिकटून रावला. मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवन सरकाराक घेरपाचे कापासतात गोविंदा कडेन आसा काय हे प्रश्न आता उपस्थित जावपाक लागल्यात. मात्र भाजपातलीच राजकीय सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मंत्रिमंडळ फेररचणुकेत गोविंदाचो पत्तो कट जातलो ही कल्पना पुरायपणान गोविंदाक मेळ्ळ्या. ते भायर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन आशिल्लें आदिवासी कल्याण खातें रमेश तवडकराक दिवपाचें निश्चित जालां. आता गोविंदान थेट मुख्यमंत्र्याकूच ब्लॅकमेल करपाक सुरवात केल्या अशें लोकूय उलोवपाक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंत्री गोविंद गावडेक जाप दिवन म्हाका चिखलान फातर मारपाचो ना. बिरसा मुंडा यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या आदेशा वयल्यान जाल्ली. मंत्री गावडेच्या विधानाचेर सभापती रमेश तवडकरान जाप दिल्या. फकत अधिकाऱ्यांक दोश दिव नाकात, आमदार मंत्री तितलेच जबाबदार म्हणून आपाचे फुडाऱ्यांची टिका. रोहन खंवटे म्हणटा दुसऱ्या मंत्र्यांच्या विधानाचेर आपल्याक प्रश्न विचारप चुकीचे. मजगती मंत्री गावडेचेर रोखडीच योग्य ती कारवाय जातली म्हणून भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. 25 मेक प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत वादग्रस्त मंत्री गोविंद गावडेन सरकार आणि मुख्यमंत्र्याकूच टार्गेट केल्लो. काम जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचें, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात म्हणून गंभीर आरोपूय केल्ले. गावडेन हेच वेळार परतून एक फावट सभापती रमेश तवडकराचेर बिरसा मुंडा यात्रे वयल्यान फार पेटयल्ले. ताचेर उलयतना सभापती रमेश तवडकरान ही यात्रा प्रधानमंत्री मोदीचो उपक्रम आशिल्लो अशे तरेची अपरिपक्व विधानां करप चुकीचें, आपल्याक रेब्यात फातर मारपाचो ना अशी जाप तवडकरान केली. आणि कांय लोकांक कशें दुखता तें म्हाका खबर ना. म्हणजे हेजो मोठो जो पंतप्रधान विचार करता, भारत सरकार विचार करता आणि एक येदोसो क्षुद्रसो विचार करता आणि लोकां मदें एक मिसकन्सेप्शन जे आसा पण सर तुमच्याच पार्टीचो मंत्री आनी असे प्रश्न करता तेजेर तुम्ही कशें पळयता? हांव सभापती आसा त्या संदर्भात आसा मुख्यमंत्री सरकार आसा, पार्टी आसा, ते योग्य तरेचे विचार करतले. हांव ताजेर उलयना आणि हांवें हाजे पयलींच सांगलां हांव काम करता आसतना हांव कोणाच्याच म्हाजेर कोणी स्टेटमेंट केलें हांव कोणाच्या नादाक लागना, म्हाका लागपाची इच्छा ना. म्हाका म्हाजी ट्रायबल एक गजाल लक्षात पडटा त्या म्हणजे हांवें कांय दिवपाची गरज ना. कारण तो सरकाराचो एक कॅबिनेट मंत्री कितें आसत जर जायत ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ताजें डिस्कशन करूं शकतालो. कॅबिनेटाक ते बसता चर्चा करपाक जाय आसतली.
आणि त्यामुळे कोण कितें करता आनी तो म्हाका खबर ना, पण त्यामुळे तो विशय आसतना मुख्यमंत्री आनी पार्टी हे सगळें पळयता. फकत अधिकाऱ्यांचेर दोश दिवप चुकीचें. अधिकाऱ्यांक लाच घेवन मंत्र्यांची बोलसा भरची पडटा म्हणून आपाच्या फुडाऱ्यांचो आरोप. गावडेच्या विधानांचेर सरकारान स्पश्टीकरण दिवचें म्हणून आपाची मागणी. पयले आमचो पळय तालिगांवचो आहा तो तेणें म्हणलेलें की सरकार पयशे घेता. तेजे उपरांत मडकयकरान म्हणलेलें की तेजी फायल पास करपाक कोणें 15 लाख मागलेले आनी तेजें मागीर काम जाल्लें. आतां ह्याच सरकाराचो सद्या मंत्री आहा तो सद्या ते कडेन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आहा, सद्या ते कडेन आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री आहा आनी 2-3 मिनिस्ट्रीज आहा ते कडेन. सिटींग मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा हॅज सेड की तेजे एडमिनिस्ट्रेशनान म्हणजे त्यांच्याच सरकाराच्या एडमिनिस्ट्रेशनान फायली पास जायना आनी त्या फायली पास करपाक हिंगा श्रमशक्ती भवनान कोणाक तरी मेवचें पडटा, कोणाक तरी कितें दिवचें पडटा आनी मागीर तेंचे फायली फुडें वयता म्हणून. गोविंदाच्या विधानाचेर आपूण कितें जाप दितलो काय म्हणून मंत्री रोहनाचो प्रस्न. लेला ताका विचार मरे म्हाका कसलो प्रश्न विचारता तूं? तुमचं सरकार एकूच न्ही सर, तोय सरकारानूच आसा मरे. अशें कितें तुमी कांदरांच्या बी पडल्या केन्ना? मिडियान मरे बरे रिस्पॉन्सिबली प्रश्न विचारून जाय आनी आमी रिस्पॉन्सिबली उत्तर दिवन जाय. तांणी प्रश्न विचारल्यात तांकां तुमी विचारात मरे. हाव कॅन आय आन्सर फॉर समथींग वीच आय एम नॉट अवेअर अबाउट, नायदर इज इट रिलेटेड टू आवर थिंग्स. सो यू कॅन आस्क हिम वॉट एक्झॅक्टली ही मेंट टू से. म्हणजे आय वुडंट वॉन्ट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दॅट फर्दर. वी आर द गव्हर्नमेंट. मजगती मंत्री गोविंद गावडेच्या विधानाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान फोग काडलो. प्रत्येक फावट उखल्ली जीब लायली ताळ्याक अशें जावपाक शकना. गोविंदाचेर रोखडीच कारवाय जातली म्हणून दामून मिडियाक सांगलां. हे विशीं राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन कितें उलोवप केलें तें आयकात. हॅलो सर. सांग रे. सर एक न्ही परत वाद निर्माण जाला की काल जे 25 दिसाक प्रेरणा दीस कार्यावळ आशिल्ली थंय परतून एक फावट मंत्री गोविंद गावडे हांणी कांय वादग्रस्त विधानां केल्या आनी हे फावट तर तांणी अशें म्हटलां की जर खात्याक कुलोप मारचें जर जमना सांबाळपाक किंवा फायली क्लियर करपाक पयशे दिवचे पडटात कॉन्ट्रॅक्टरांक, हें काम सद्या अधिकारी सरकारांतले करतात बी अशे तरेन वक्तव्य केलां. सो एज अ एक्स पार्टी तुमी प्रेसिडेंट आणि एक सिनियर लिडर कशें पळयता ह्या सगळ्या घटना? पहिली गोष्ट हांव सध्या पार्लिमेंट कमिटीच्या मिटिंगे निमित्तान गोंया भायर आसा. हांव आसा कलकत्ता. पण जो स्टेटमेंट काल केला मुख्यमंत्र्याच्या संदर्भात अत्यंत दुर्दैवी आसा स्टेटमेंट. एखाद्या मंत्र्यान अशा पद्धतीचो स्टेटमेंट करप नासता आणि त्यामुळे त्याची योग्य ती दखल केंद्रातल्यान डेफिनेटली जातली कारण हे बरोबर नाही. कारण मुख्यमंत्रीच्या संदर्भात आणि ज्या तरेन ते वक्तव्य केलें अशें फेक वक्तव्य मंत्री करपाक शकना. कितें आतां ताणें खरें आसत जाल्यार ते उलोवंक जाय. त्यामुळे कोणाचेरूय हें करपाचें अत्यंत चुकीचें आसा आनी हांव ताची त्या गोश्टीचो ताका हें म्हणटा अत्यंत चुकीचें आसा अशें हांव म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. होंडा 70 ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचे काम करतना लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणाचो अहवाल 48 वरांनी येवपाचो आशिल्लो पूण 48 वरांनी आयज 6 दीस जावन गेले तरीकूय अहवाल आयिल्लो ना. हाचेर मंत्री सुदिनाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा अहवाल मंगळारा येतलो. होंडा 70 ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचें काम करतना एका लायनमॅनाक शॉक लागून मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक 20 तारखेर घडिल्ली. होंडा 70 वाठारांत पावसा पयलींच्या कामा खातीर शटडावन आशिल्लें. मोडले 70चो चंद्रू गांवकार आनी सर्वेश गांवकार हे दोगांय जाण होणाच्या पोस्त वाड्यावेल्या एका ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचें काम करताले. पूण दुरुस्तीचें काम करतना दोगांयकूय शॉक लागलो आनी तातूंत चंद्रू गांवकाराक मरण आयलें. जाल्यार सर्वेशाक किरकोळ दुखापत जाली. महत्वाची गजाल म्हळ्यार लायट बंद आसतनाय शॉक लागलो कसो असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडिल्लो. ह्या पुराय प्रकरणाची दखल घेवन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान वीज खात्याच्या मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडीसाक खोलायेन चवकशी करून 48 वरां भितर अहवाल दिवपाक सांगिल्लो. पूण 48 वरांनी आयज 6 दीस जाले तरीकूय अहवाल आयिल्लो ना. दुःखदायक घटना आज सकाळी 12:30 वरांचेर होंडा वाहतूक 70 विभागात जाली. जें कितें घडलां तें अघटीत मनाक सुद्दां नाशिल्लें. कारण सगळ्यो लायटी बंद करून हो लायनमॅन आमचो विथ ऑल म्हजे म्हायती प्रमाणे सगळे ताणें घातिल्ले आनी वयतलो.
करंट कसो आयलो कितें आयलो हेचेर हांव भाश्य करना. सगळ्यांत पयलीं तांच्या कुटुंबाच्या दुखान हांवूय सहभागी आसा. अशें कितें जावप म्हणजे पयलीं म्हणजे आरोग्य खातें पावर डिपार्टमेंटाचेर आसा, त्या डिपार्टमेंटाचेर आसा. त्या खातीर प्रत्येक इंजिनियरान आपले तरेन गोश्टी काबूत रावपाचे प्रयत्न करपाक जाय. हांवें ह्या घटनेची सिरियसनेस पळयला. I have already discussed with the chief engineer, Mr. Stephen, to make a proper inquiry in the matter within 24 hours and submit a due report to me within 48 hours. मजगती 48 वरां भितर अहवाल येवंक ना ही बाब खरी. ह्या विशीं वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक विचारल्यार तो सांगता शेनवार आयतार सुटी आशिल्ल्यान अहवाल येवपाक कळाव जाला. मंगळारा अहवाल येतलो म्हणून ताणें सांगलें. फाटल्या मंगळाराक चंद्रू गांवकर जो 70 वाठारांतलो एक तरणाटो जाका ऑन ड्युटी होंडा 70 हांगा ऑन ड्युटी आसतना ताका आपलें काम करता आसतना शॉक लागून मरण आयलें. जाल्यार तेजें जेन्ना मरण आयलें तेन्ना आमी सुदीन ढवळीकर जो वीज खात्याचो जो मंत्री आसा तेजे कडल्यान अशें विधान अशें तेजें आयकलें की तेणें म्हटलेलें 48 वरां भितर हेची जी इन्क्वायरी आसा ती जातली आनी तेजो जो रिपोर्ट आसा तो आपल्याक मेळटलो म्हणून. जाल्यार फाल्यां परत मंगळार आनी आयज ताका ऑलमोस्ट 7 दीस कंप्लीट जाल्ले आसा. जाल्यार आजून तो भुरगो कसो कितें मेलो, कशें कितें ताका शॉक लागून कशें कितें ताजें मरण येयलें हेजी क्लियरिटी आजून पर्यंत येयल्ली ना. आनी हेजो जेन्ना रिपोर्ट मंत्र्यान दिता म्हटलेलो जाल्यार आमी मंत्र्या कडेन संपर्क सादपाचो प्रयत्न केलो. जाल्यार मंत्र्यान रिजन दिलें तें अशें आसा की शेनवार आयतार सुटी आशिल्ली कारणान तो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट आतां मंत्र्याक खंय फाल्यां मंगळाराक मेळटलो. तेजे फाटल्यान आमी रोखडेच जो हांगासलो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसा तांकां मेळपाचो प्रयत्न केलो पूण तेंचे कडेन आमचो संपर्कूय सादलो ना. तशें ते ऑफिसानूय आमकां मेळोना. सो खंय तरी आतां एक जो इलेक्ट्रिसिटीचो जो कामगार आसा ताका ऑन ड्युटी शॉक लागून मरण येता आनीक हितून खंय तरी एक केरलेसनेस आमकां दिश्टी पडटा. कित्याक तो जो रिपोर्ट येवपाचो आशिल्लो जो 48 वरांनी ताका कसो कितें शॉक लागलो, कशें कितें तेजें मरण जालें हो जो रिपोर्ट येवपाचो आशिल्लो तो आजून पर्यंत येयल्लो ना. आनीक तेजे हेजे रिपोर्टाचेर आमकां कळटा आशिल्लें की खंय कितें चुकता. कित्याक फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं आमी पळयतात खुबशे अशे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे कामगार आसात तांकां शॉक लागून तेंचे एक्सिडेंट जातात. कितले जाणांचे जीव गेल्ले आसात. सो तितूंतलो हो एक ह्या वर्साचो एकमेव असो एक्सिडेंट हो जाल्लो. पूण ह्या वर्साचो ह्या एक्सिडेंटाचो आजून पर्यंत असो रिपोर्ट येयल्लो ना. सो हितून ही जी हलगर्जीपणां आसात ती कोणाची. कित्याक एक असो कामगार जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक काम करता आसतना तेजें मरण येता आनीक तेजो रिपोर्ट येना जाल्यार हितून हलगर्जीपणां कोणाची. आनी हो जो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट खरो येतलो केन्ना, कित्याक तेजें जें कुटुंब आसा त्या कुटुंबाक न्याय हो मेळपाक जायो. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. 21 जुनाक सरकार 10वो योग दीस पाळटले. ह्याच निमतान राज्यभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तशेंच खासगी क्षेत्रात कामाक आशिल्ल्यांनी हो दीस पाळप बंधनकारक आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. पळयात पुराय बातमी. 40थो इंटरनॅशनल योगा डे और 10th इंटरनॅशनल योगा डे आसा. पुराय हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी योगा ग्लोबली पावयलो आनी आज 180 कंट्रीनी योगा मनयलो वता. दर वर्सा योगा आपले नवीन रिकॉर्ड राज्यात, देशात आणि ग्लोबली क्रिएट करीत असतात. आमी जशें म्हणटा की फिट इंडिया मुवमेंट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी सुरवात केलो आणि फिटनेस इज मस्ट, फिटनेस इज कंपल्सरी. योगा फॉर ऑल हो कॉन्सेप्ट घेऊन योगा सातत्य 365 डेज प्रॅक्टिस करतो. पण इंटरनॅशनल योगा डे 21 तारीख आणि निमित्त ती तयारी सगळीकडे जावची म्हणून आताची मीटिंग आम्ही ऑर्गनायज केली. आताची मीटिंग ऑर्गनायज करता असताना म्हणजे मेन पॅरेंट डिपार्टमेंट इज आयुष डिपार्टमेंट अँड डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हे पॅरेंट डिपार्टमेंट उरतले आणि त्या निमित्तान आमकां आयच्या मिटिंगेक आमच्या बरोबर ब्रह्मकुमारी, परत पतंजली योग समिती, आमचे ब्रह्मेशानंद स्वामी, तपोभूमी आणि त्याच बरोबर श्री श्री रविशंकर अश्यो सगळ्यो गोंयांतले NGOs ह्या दर फावटी इंटरनॅशनल योगा डेच्या निमित्तान
फ्री ऑफ कॉस्ट योगा इन्स्ट्रक्टर प्रोव्हाइड करतात. आयच्या सुद्दां आमच्या बरोबर आयुर्वेदिक कॉलेज आसतली CCIRY म्हणजे सेंट्रल रिसर्च ऑफ आयुर्वेदा अँड होमिओपॅथी ॲट रायबंदर आणि त्याच बरोबर आयुष कॉलेज ॲट धारगड हे आयच्या मिटिंगेक आमच्या बरोबर कोऑर्डिनेट करले. एड्युकेशन डिपार्टमेंट त्याच्या बरोबर इतर डिपार्टमेंट A40 योगा इज अ गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेमी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रायव्हेट सेक्टर या सगळीकडे योगा जावचो फ्री ऑफ कॉस्ट आणि त्याची ट्रेनिंग आणि सुरुवात ही प्रायव्हेट सेक्टर आणि हेल्थ सर्व्हिसेसच्या सेक्टरांत 1 तारखेच्यान सगळीकडे जातली. 21 जुलय जेका योगा करपाक जाय तांच्यानी पयलीं वर्कशॉप करचे म्हणून ह्या फावटी सगळ्या जाणांनी पयले 20 दीस प्रॅक्टीस करपाक जाय म्हणून सगळीकडे योगा करपाक सुरवात जातली. गव्हर्नमेंट हायस्कूल हाय सेकंडरी 4 तारखेच्यान सुरवात जाता. 4 तारखेच्यान डे 1च्यान सगळ्या हायस्कुलांनी आणि हाय सेकंडरीनी डे 1च्यान योगा जो आसा पयली प्रॅक्टीस करप सुरवात जातलो आणि इंटरनॅशनल योगा डे हो शेनवारा येता आणि त्या खातीर तो सगळीकडे मनयता आसतना गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा पयली तांच्यानी 100% सगळीकडे पार्टिसिपेट जावचे. तांच्यानी आपल्या ऑफिसांनी जर येयलेलो आसत जाल्यार कॉमन प्लेसीसचेर आपल्या गांवांत ज्या जाग्यार योगा जाता देवळान आसतलो स्कुलान आसतलो त्या जाग्यार तांकां पार्टिसिपेट जावप हे कंपल्सरी आसा आणि तांच्यानी आपूण पार्टिसिपेट जाल्लो फोटोग्राफ्स आपल्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक काडून. सोमारा राती बांबोळे सर्व्हिस रोडार रेंट बायक आणि कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दोगांक दुखापत जाल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वेगान येवपी रेंट बायकीन कारीक नेटान धप्को दिलो. दुचाकीचेर आशिल्ले दोगूय जाण सोऱ्याच्या गुळेंत आशिल्ले खंय. दोगांकूय दुखापत जाल्ल्यान तांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर भरती केले. राज्यात अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्यो कारवायो चालूच आसा. दिवचले 4 आस्थापनांचेर धाड घालून तांकां नोटीशी धाडल्यो आणि 1 सील केले. जाल्यार कालांगुडे बेकायदेशीर रितीन चॉकलेटां तशेंच खाद्यपदार्थ भायल्या राज्यांतल्यान विकते हाडून परत पॅक करून गोंयांत विक्री करपाच्या गुदामांचेर धाड घालून सुमार 2 ते 3 लाखांचे सामान जप्त केले. ह्या पदार्थांचे सॅम्पल चाचणे खातीर धाडून दिल्ले आसा आणि त्या उपरांत फुडली कारवाय करतले अशें वरिश्ठ अन्न सुरक्षा अधिकारी राजाराम पाटील हाणें सांगलें. मजगतीं बेकायदेशीर रितीन चॉकलेटां आनी हेर पदार्थ वा खंयची आस्थापना नितळसाण पाळिनासतना सुरू आसात जाल्यार FDAक रोखडेच कळोवचें अशें आवाहन FDA अधिकारी रिचर्ड नोरोनान केलां. गेले 3-4 म्हयने आमी कलंगूट, कांदोलीम, अंजुना, आरपोरा तशेंच पेडणे बिडणे सगळे कडेन आमी रेट्स मारिल्ल्यो कॅज्युनट्सांचेर. आनी तातूंतल्यान आमकां एक थोडे प्रॉडक्ट मेळून आयले. प्रॉडक्ट म्हणजे चॉकलेट्स म्हणून विकताले आनी हे सगळे डिफरंट ऑफ कन्फेक्शनरी. तातूंत आमकां एक कळून चुकलें की एक महिमा एंटरप्रायजीस, महिमा ट्रेडर्स म्हणून एक जी कंपनी कोण आसा तो ऑपरेट करता आनी ही इज गेटींग सगळे भायल्यान खंयच्यान तरी हाडटा आनी हांगा मार्केटान डंप करता. सो गेले जवळ जवळ 15 दीस आमी तेजे फाटल्यान लागिल्ले. पूण ताणें आपलो जो बिलाचो एड्रेस आशिल्लो तो पार्रा बार्देस गोवा दिल्लो. सो आमी पर्रा बार्देस गोवा गेले सगळ्यांक पिजून काडले पूण आमकां हाजो वेरेबॉट्स मेळना. म्हणटकीर आमी जेन्ना रिटेला कडल्यान जेन्ना वाट लायली तेन्ना आज आमी ताका सकाळच्यान आमी हांगा ताजे हांगा पाटलाग करीत आमी रांदरावले. जवळ जवळ आतां रातचो जो 9:30 सुमार आमकां ट्रॅक जालो की ताणें हांगा हो एक गुदाम आसा हांगा कलंगूट. ह्या गुदामान तो इलिगली विदावट एनी लायसन्स ताणें हो सगळो फूड आर्टिकल हांगा स्टोर करून दवरला. जेन्ना आमकां कळून चुकलें की ही इज नॉट होल्डिंग एनी लायसन्स वीच इज मॅन्डेटरी एज पर द एक्ट आनी तो हांगा सगळे रिपॅकींग एक्टिविटीज आपले स्वताचे लेबल घालता आनी हो इलिगली हो हांगा विकतालो. सो आमी हांगा सगळे जे प्रॉडक्ट जे कितें आसा ते कंप्लीट आमी आज सॅम्पल घेतिल्ले आसा. आमी ह्या लॅबॉरेटरीन धाडटले आनी आमी तेजे रिपोर्टाक रावतले. बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द एनालिसीस वी वील डिसायड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. आमी ताका अनलायसन्स नोटीस सोगिल्ली आसा, सॅम्पल्स काडले आसा. फाल्यां सकाळीं ऑन प्रायोरिटी दीस वील गो फॉर एनालिसीस. चालू केली. येस सर, बार्देसान असे कितले डिस्ट्रीब्युटर्स आसात जे तुमी आतां क्रॅकडावन केल्ली आसा? नॉर्थ गोवान टोटल
3 हाजे मेजर डिस्ट्रिब्युटर्स आसा आनी त्या तिनूय आयच्या दिसाक सावन तिनूय डिस्ट्रिब्युटरांक आमी फुडें हें केल्लें आसा. तशेंच सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टानूय एक 2 मेजर आसा, तांची आमकां डिटेल्स मेळिल्ली आसा आनी तांचेरूय फुडली कारवाय जातली. आनी तुमच्या माध्यमान तर ते पळयता जाल्यार आमचो अपील आसा की तांणी करेक्टीव एक्शन स्टार्ट करचें. न्हू की FDA येतले आनी एक्शन घेतलें म्हणून रावचें न्हू. दे हॅव सफिशंट टायम जाल्यार करेक्टीव एक्शन करचें. कित्याक आमचो अल्टिमेट एम जो आसा ही करपाक इज नॉट टू पिनलायज कोणाचे बिझनस बंद करपाक न्हू, बट इट इज टू करेक्ट. कित्याक खंय ना जाल्यार खंय हें करेक्शन जावपाक जाय आनी खंय ना जाल्यार खंय जें हे मार्केटान जें मेवता आनी आमचो जो स्टेट आसा इट्स अ ट्युरिजम डिपेंडंट स्टेट आनी लोकली हाजें खूब मार्केट आसा. सो कोणाकूच हाजेर धोका जावचो न्हू, हो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव. सो हाका न्हूय की आमकां कितें एनफोर्समेंट करूंक जाय वा कोणाक फायन घालूंक जाय, आमकां काय अशें स्टॅटिस्टिक्स करूंक जाय अशें कांय ना. आमचो एकूच एम आसा की हें सगळें करेक्ट जावं न्ही. सो तें कशें जावं, FDA येवन जावं वा FDA पावना आसतना कोणें केलें जाल्यार ऑल द बेटर. सो दॅट इज वॉट आवर मेसेज इज. आडवेळ्या पावसाक लागून कुळ्या मेटावाड्या वाठारांतल्या 107 शेतकऱ्यांचे लाखांचे लुकसाण जाले. ह्या विशींची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ली. ह्या बातमेची दखल घेत धारबांदोडेच्या झोनल शेतकी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची तत्काळ बसका घेतली. शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाई दिवपाचें ताणें आश्वासन दिलां, अशी माहिती राक्षस मळिकेश्वर शेतकार संघटनेचो अध्यक्ष नामदेव मार्दोळकारान दिली. आमचे राक्षसमळी शेतकरी संघान आम्ही सगळ्यांनी एक बारीकशी मिटींग घेतली आणि आमचे गोमंतक टीव्ही न्यूजार आम्ही सकाळी तांकां रिपोर्टर आपयलो, एकनाथ खेडेकर आपयलो आणि त्याने ते न्यूज सगळे तयार केले आणि ते न्यूज ताणें बेगीचे बेगीन धाडली आमची. ती धाडले उपरांत आमचे धारबांदोड्याचे कृषी सगळे ऑफिसर सगळे बेगीचे बेगीन आमकां फोन केले तेंच्यांनी 10-11 म्हणले आनी ते आमकां म्हणपा लागले 3 म्हणले आमी तुमचे थंय येतात पावतात म्हणपा लागले आनी ते पावले. आनी पावोन ते आमी सगळे शेतकरी सगळे कितें शेत रोयिल्ले पळय 107 शेतकरी आलेले तितलेच आमी थंय उबे रावले. उबे रावन तेंचे कडेन बरें उलयले. मागीर तेंच्यांनी आमकां बरें भाशण दिलें की तुमी कांयच काळजी करनाका, जितली तुमची लुकसाणी जाल्या तितले आमी तुमची भरपाई करून दितले अशें म्हण तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां. आनी तेंच्यांनी तेंय सांगलां परत फाल्यां ती फॉर्मां बिमां भरपाची. आमी बुधवारा येतले, सकाळीं येतले, आमचे स्टाफ सगळे कुळे येतले आनी कुळे तुमचे कडेन तुमकां कांय त्रास करनासतना सगळीं फॉर्मां फिलअप करून आमी घेवन वयतले आनी ती सगळी तुमची लुकसाणी आमकां तुमकां दिवपाची आमी बेगीचे बेगीन करून दितले म्हणून. परत आमी चडांत चड म्हणजे सामके आभारी आहा तेंचे गोमंतक टीव्ही न्यूजाचे की तेंच्यांनी आमची इतले बेगीचे बेगीन न्यूज आमच्या मिनिस्टरा कडेन पावयली, सगळ्या कडेन पावयली. ताका लागून हे आमचे सगळे ऑफिसर सगळे आमचे धारबांदोड्याचे कृषी मंत्री सगळे आमकां तांकां फोन करून ते करून आमचे कडेन पावले. तेन्ना आमी तेंचे ती गोमंतक टीव्ही न्यूजाचे भरपूर आभारी आसा आनी सदांच ते आमचे अशे फाटोफाट आसतात आनी रावतले अशें म्हणून आमी तेंचे कडेन आशा बाळगितात. हे आशिल्ले 10 AM बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.